बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. अनम्यूट कर. कॅथी ऐकू येना. हॅलो. त्या वेळार जायची आमची भाव भयण देवाचे उतर आयकूंक एकचवल्यान तांचे तुजो कृपेचो आशीर्वाद पडू म्हूण मागता. आमचो भाव ब्रदर विन्सेंट आतां देवाचे उतर परगटलो तर ताका पवित्र आत्म्याचो आदार फावो जावं आनी जी शिकोवन तो आमकां दितलो ताचो आमी बरो उपयोग करूंक आनी आमी सदांच ताचेर नियाळ करूंक आनी आमी आमच्या जिवितांत पाळटिल्लीं मनशां कर म्हूण मागता. आमचो भाव ब्रदर विन्सेंट जायतो देवाचो वावर करता. ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं आनी बरी भलायकी ताका आनी ताचे फॅमिलीक मागता. जायतीं आमची भाव भयणां जावं ती जाणटी नेणटी तशींच ल्हान भुरगीं पिडेंत कश्टातात तांचे पासत आमी देवाचेर बावार दवरून मागुया. हे हांव मागणें करता त्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Amen. 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 Praise God. Baba Olesia. Yes, sister. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिल्या त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनी पोंदाक आनी सगळे धरतेर. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणे आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताचे नश्ट शक्तीत आमी बांदून घालता आनी ताचो दुवेस करता. जेजूचे पवित्र रगत जे खुर्सार आमच्या पासत वारयले त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. या तुझ्या मोगा पासत आनी सगळे दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू तुझ्या पुताच्या नांवी. आमेन. Amen. 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 Praise God. Amen. Argan Jesu. Okay, testimony. Konako testimony, huh? Sister, praise God, Alifa. Alifa, go ahead, Baba. Sister, मुगे नो टेस्टिमनी एक बरी सारकी म्हाका आख्खो म्हयनो न्हू ब्लिडींग जातालें. Okay. मायनो फर्स्ट डोज मारलोलो आनी फर्स्ट डोजाचे मुगेले म्हाका पिरियड जावपा बंद जालो रोकडो एश कोन्न फर्स्ट डोज म्हाका बरें स्ट्रॉंग पडलें आनी हांवें कांय डॉक्टरा बी दाखोवं ना कांय करूं ना म्हणजे म्हाका देवागे उतराचे म्हाका भाट आहलोलो आनी अशें करून रावलें. मागीर न्हू म्हाका एक आख्खो फूल मंथ सारको ब्लिडींग जालें सारकें कंटिन्यू लास्ट मंथ आख्खोच आनी हांवें सिस्टर जेनेटी देखून हांवें तितू कॉन्टेक्ट करूं ना म्हणजे हांव हालीं देवागे उतर वाचतालें मार्क चॅप्टर 5 वर्स 20 ती रोक पाट जालो देव हांव तें म्हणजे तें वाचता हांव पूण म्हाका तितू हें जायना आनी ओगे रावल्या डॉक्टरा बी दाखोवं ना म्हणजे म्हाका खबर आहली डॉक्टरा दाखयता डॉक्टर म्हाका मागीर कितें कोत्तलो आनी कितें सांगतलो अशें तेशें म्हण हांव मगे बावटे ओगे रावलें. मागीर पयर फाटीं सिस्टरी सांगिल्लें म्हाका हेवी ब्लिडींग चोड जावपा लागलें आनी सिस्टरी सांगिल्लें सिस्टर अशें अशें म्हाका जाता सिस्टर म्हणपा लागली हें जायनाका पळय हें कोत्ता म्हणजे भिनाक म्हणपा लागली इतलें तें म्हळ्ळें म्हाका आनी तें म्हाका कितें धाडलें एक अशें करून प्रेयर अशें करून कितें धाडलें आनी तें हांव वाचीत रावलें आनी हें वाचता हांव सदां आनी जेजू तुजे गायने हांव बोरें जालां आमी मुडीत रावतालें अशें करून आनी सडनली ती हांवें म्हूण सांगिल्ली न्हू म्हाका हें पयर न्हू एक मुगे बायगे क्रिस्म आहलोलो आनी हांव तेच रातिको म्हाका आनी हेवी जालें ब्लिडींग आनी ते दिवस म्हाका न्हू
सिस्टरीन म्हाका अशें करून सांगिल्लें न्हू म्हाका मागीर तिसऱ्या दिसा मुगे सारकें ब्लिडींग म्हणजे पिरियड जालो म्हाका सारको नॉर्मल पिरियड जालो आनी मुगे ब्लिडींगूच सामकें बंद जालें म्हणजे बंद जालें सारकें आनी मागीर सिस्टर म्हळ्यार मुगे ब्लिडींग बंद जालें म्हणजे सारकें आनी आख्खो म्हयन्याक हांव सारकें हितू सफोकेट जालें पूण हांवें बावाड दवरलो जेजूचेर जेजू तुज्यान जायनासलो कांय ना अशें कोन्न रोगपाट जालोली ती एकूय हितू जालो जाल्यार म्हाका कितें अशें कोन्न हांव म्हणीत रावलें पूण हांव अशें कोन्न डॉक्टरा बरें वचोना पूण म्हाका आयज हितू बावाड तें जालो कित्याक खरें म्हळ्यार उतराचेर न्हू हांव सारकें हांवें Amen. दोन म्हाका म्हणजे हितू आनी म्हाका अशें कोन्न न्हू बारीक बारीक म्हाका जायत्यो पेकोवणी मेळटा अशें कोन्न हांव सोडटा बावाड जाता लोत मुगेलो जायतो एक एक फावटी हांव मिटींग येयन जायना आडकोड येताय कित्याक म्हाका घरां कोण ना आडकोड येताय सिस्टर म्हाका धाडटा तेन्ना सिस्टर थंय जॉयन जाव आनी कितें म्हणटा आनी म्हाका अशें कोन्न हेंच येता पूण न्हू म्हाका हांव जायतीं हें जाता पूण म्हाका हे उतराचेर न्हू आनी अशें कोन्न म्हाका हें जायन म्हाका हिलींग अशें कोन्न म्हणजे पेकोवणी मेळटा म्हाका आतां ब्लिडींग म्हाका सारकें Praise हितू हें God. जालें हांव भिल्लें सिस्टर सारकें तें हांव आर्गां दिता म्हणजे हितू हांव बरें जालें म्हूण प्रेज गॉड थँक यू जीजस हुंयचो स्क्रिप्चर घेतलो तो उगडासा बाबा हांवें तो न्हू पाठ जालो वस्तू मार्क चॅप्टर 5 वर्स 25 न्हू 12 वर्सां रोक पाठ जाल्ली तूं एक बायल आसली हांव तें अशें कोन्न म्हणटालें जेजूची खबर घालून ताची हात लायले बरी जाली म्हणजे हें न्हू हांव अशें कोन्न म्हणटालें आनी हांव म्हाका म्हणटालें अशें कोन्न येस येस जेजू ओके कांय हांव बरो जाला म्हणजे हांव सोदां वन म्हाका कितें जालें जाल्यार सिस्टर हांव न्हू 1 Peter 2:24 न्हू मुगे हें सारकें हितू हा म्हणजे तुजी गायना बरो जाला हांव अशें कोन्न तें रोजरी बिट्साचेर बी अशें कोन्न म्हणीत रावता हांव अशें कोन्न कितें जाप जाल्यार म्हाका म्हगे बाये देखून अशें कोन्न मागीर म्हाका मागीर हें जाता म्हाका म्हणजे दोन रावता तोर म्हळ्यार सकयल पडटा हांव म्हळ्यार सिस्टरी सांगोता रोखडेंच सिस्टर जेनेटी सांगोता रोखडें मागीर ती म्हाका न्हू जायतें हें दिता म्हणजे आदार दिता आनी दुसरें म्हळ्यार सिस्टर आनी एक टेस्टमनी मुगे कजना न्हू ब्रेन ट्युमर जाल्लो तेका हॉस्पिटलांत आयलो तेका हिंगा बांबोली आनी डॉक्टरान सांगलो ही तेका जायतें कितें आहा म्हूण हांवें मागीर तें कितें म्हळ्यार तुमी कितें सोंप मानताय म्हळ्यार हांवें रोखडें सिस्टरी सांगिल्लें जेनेटी सांगिल्लें सिस्टर जेनेटी अशें ती म्हणपा लागोली आपूण तें कितें धाडटा तें कन्फेस करीत रावय म्हूण मागीर हांवें तेंका अशें कोन्न सांगिल्लें आनी आतां ही तें म्हाका पयर फोन केला म्हणजे ते मागड्यांचे सिस्टरीन पळय कितें धाडोलें न्हू ती रोजरी बिट्सांचे दिसता थिंग ती म्हणीत रावली आनी तेगे ही आतां तो ऑपरेशन करपा ही डॉक्टर ही सगळे एक दिसा सांगताय ही कोत म्हूण मागीर ही पोतून आडकोड पोटाय मागीर सांगताय आडकोड पोटाय आतां पयर ही तेगेलो मोटे कितू ML आहलो तो ही येदोसो बारीक दाखयलो पयर डॉक्टरान दाखयलो ही मोटे ही सारको मागीर सिस्टरी सांगिन हांव रोखडें कितें हें जालें न्हू हांव रोखडें सिस्टर जेनेटी सांगोता पूण ती न्हू मागीर सांगोता मागीर म्हाका धाडटा हांव मागीर तेंका शेअर कोता हांवूय मागीर तेंका सांगोता तुमी अशें कोन्न डॉक्टरागे रिपोर्टाचेर तुमी रावनाकाय तें डॉक्टर सांग देवागे उत्तर कितें आहा अशें कोन्न हांव तेंका न्हू आतां जायतें अशें कोन्न हें दिता ती मागीर न्हू थिंग तें चोड न्हू तें यंग चोड तें 20 आसतलो 21 आतां तेगे ही न्हू तो ही ट्युमर ही तेगेलो व्हडलो मोटे कितू ML दाखयलो तो ही आतां ही तेगेलो बिश्ट बारीक नॉर्मल ही पूण ऑपरेशन ही तेगे तितू व्हडलें तेशें कोन्न जालें ना केलां ऑपरेशन पूण सारकें बरें जायन ही तें आहा आतां गरोस म्हूण सांगिल्लें ही सिस्टर म्हणजे सारकें हय जेजू आर्गां म्हणजे तें सारकें बरें जालें म्हूण तेणें म्हाका काल पयर सांगिल्लें मागीर सिस्टरी सांगिल्लें अशें म्हूण Praise God. Thank you, Jesus. Wow, चोयलां देवागे उतर कितू सिस्टर म्हळ्यार न्हू हांव कितें जाता म्हाका तुमगे हितू म्हाका जायते आडकोड येताय हांव येयना हितू मिटींगे एक्चुली हांव नोको म्हाका एक हांव आसोता हितू म्हाका पूण म्हाका प्रेयर हितू येता तेदो न्हू मुगे एक वायफाय वयता एशें एक दिसा मागीर पयर हाटी मुगे बाय हांव म्हणटा जेजू तूं म्हाका हितू हांव हितू मुको देवागे उतर आहा आनी तूं म्हाका हें हांव कितें आडकोड येता अशें कोन्न जाता सिस्टर म्हाका जेसू आडकोड करना बायतो देंवचार येता म्हणजे मुय हाती ती मुय म्हाका जाता सिस्टर सदां जेणे जॉइन जाव टेस्टिमनी दी जॉइन जाव सिस्टर जाणीतू तू आतां म्हणटाय देवाची उतरां आसाय म्हणून आतां कितले आल्पय जाताय म्हणून जाणीतू ताजो जबाब कितें तू जाणा कित्याक जाता कित्याक जाता जाय म्हणून तू
जेन्ना आमी देवा कडेन लागीं वता देंवचार येता आमच्या जिवितान आमकां तें उतर जे आमच्या जिवितान आमच्या काळजान आसा तें उमटून काडपाक तो त्रास दिवंक सोदता पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराक विश्वासी रावता आनी आमी सदांच कसले त्रास आसूं आमच्या जिवितान कसली आडकोय आसूं आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता थोड्या दिसांनी थोड्या म्हयन्यांनी थोड्या म्हयन्यांनी आमी जेन्ना विश्वासी रावता आतां देंवचार म्हणटा हो कस्टमर एकदम टफ कस्टमर सोडून वता आतां तुका सगळें बरें मेळटा तुज्या जिवितान देखून जेन्ना तुका कसले त्रास जाता आनी तूं म्हणटाय जेजू हांव तुज्या उतरान आसा कित्याक म्हाका ही आळको जाता कित्याक हे त्रास जाता तूं जेन्ना म्हणटाय कित्याक तेन्ना तूं एकदम प्रॉब्लमान आहाय तूं कित्याक म्हणनाका कित्याक हें जें येता देवा कडसून येना हें देंवचारा कडसून येता कित्याक तो जाणो की देवाचें उतर तुज्या भितर तुका डिस्करेज करूंक सोदता तुका सांगूंक सोदता की जें आयलां तुज्या जिवितान तें तुका सगळें तुजें पीड पाड करपाक येयलां आनी तो सांगता तुका तूं आतां देवाच्या मोगान आहाय हें देव तुजें उतर आयकना पूण खरें म्हणल्यार देव ह्या तुज्या प्रॉब्लमान ना देव तुका सदांच जैत दिता कित्याक ताणें आमकां जैत दिलां तूं फकत देवाच्या उतराक विश्वासी राव आनी तूं रावशी जाल्यार थोड्या दिसांनी थोड्या म्हयन्यांनी तुका त्या जाग्यार म्हणजे तुज्या हेल्थान तुज्या कितें म्हणटा तें पिडेक तुका जी पिडा येता ती केन्नाच आनीक येवची ना कित्याक आतां त्या वाटेन वा त्या सिस्टमान वा त्या जाग्यार तूं एकदम गोठ आहाय देवाच्या उतराक आयकताय म्हणटच तूं सदांच भियेनाका कित्याक हें जाता म्हणून कित्याक इतले उतराय कित्याक तुका प्रॉब्लम जाता ताजेर तुजो हें दुबाव दवरनाका कित्याक त्या वाटेर तूं एकदम गोड जाताय कित्याक तूं देवाचें उतर त्या वाटेन एकदम यूज करताय त्या तुज्या कितें म्हणटा सावधीन गोड जाताय तूं देवाच्या उतराक ओके Thank you, Jesus. Our God, Jesus. Praise God. Thank you, Alifa. Thank you, Lisa. Thank you. देव बरें करू Praise अलिफा. God. Praise God. आणि कोण आहा? Praise the Lord, sister. Lord, brother, सुकूर. Praise the Lord. सांग बाबा. देवा कारकान दिनवास बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक बाबणेन म्हाका काल हांव पर्वरी म्हणजे हांव टीव्ही वयतालो हिंगा साखळे वयतालो आनी पर्वरी पावलो म्हाजो एकलो फ्रेंड आसलो सो तेका मेळपाचो आसलो थिंगा आनी तेका म्हणलें वाटेक रावता सो थिंगा उबो आसलो आनी थिंगा उबो आसलो तेन्ना दोग जाण एकलो गाडी अशी धाकटी गाडी एकट्याची 800 आनी एकल्याची व्हडली टावेरा व्हडली गाडी सो दोगो एकमेकाक असो एकल्याची मिस्टेक आसली एकलो आपल्या वाटेन वयतालो सो दोगोय सारखे रागान भरले आनी सारखे भायर सरून एकमेकाक मारपाक लागले आनी हांव नको म्हाका कशें देवान कशें सुचयलें आनी कितें तें पवित्र आत्म्यान म्हाका गायड केलो आनी हांव तेंचेशी गेलो आनी म्हणलें झगडनाका कित्याक झगडटा तुमी आनी तेंका एक उतर म्हणलें ह्यो गाडयो म्हणलें हिंगाच उरतली आतां आमी साप करून मेले जाल्यार म्हणलें सगळे हिंगाच उरतले पूण आमी सर वयर वयतले म्हणजे आमी संवसारान आसचे ना सो गाडयो हिंगाच उरतली सो आमी झगडोन कितें करता आनी ते कशें आयकना जाल्यार मागीर गाडी सोंग लागले मागीर सोमती थिंगाच हांवें दिमी मारली तेंच्या मुखार थिंगाच हांवें दिमी मारली आनीक लोक पळयता सगळे आनीक तांकां म्हणलें सारकें मागीर तांकां सारकें तेंचें सारकें हें जालें म्हणजे हांवें दिमी मारली म्हणून सो ते ताका मागीर थंड जालें आनी थंड जावन ते आपल्या आपल्या वाटेक गेले आनीक तेजे उपरांत मागीर हांव फुडें गेलो फुडें वयता म्हाका वाटेक म्हाका हिंगा वचोंक आसलो पयस एकलो आतां आल्कोहोलिकाक मेसेज म्हणजे दिलेली बरो आसलो आल्कोहोल पितालो सोरो पितालो आनी हांव मागीर तेका म्हणजे कित्याक पोत्तून पियेता तूं पोत्तून पिवंक लागलो तो सो तेका लागून हांव तेशी वयतालो तेका त्या भावाक घेवन दुसऱ्या हेका आमच्या आनी एकल्या भावाक घेवन लुड्स म्हणटा तो सो तेशी वयताना वाटेक एक गाडी भितरल्या धाकटो रस्तो तो टीव्ही सुमार तो सो धाकट्या भितरल्यान ओशी रस्तो आनी अशी गाडी येता आनी तिका टर्न आसलो सो सारकें टर्नार न्हू गाडी ती सारकी चापकून येयली आंगार कशी येयले म्हण ताणें काट मारलो आनी तो ते सायडीन आनी हांव सारको हे जालो पडलो कहो पूण हांवें टर्न मारलो कट मारलो आनी हांव एक सायडीन लेफ्ट सायडीन नाजाल्यार हांव गाडी तेजेर वचोन म्हणजे म्हाजी मोटरसायकल व्हरोन तेजेर मारतलो आसलो देवान म्हाका राखलो आनी सांबाळ्ळो आमचे घडव्यांक धाडून आनी तेजे उपरांत आमी गेले आमचे मागीर थिंगा तो मेळोंकूय ना आमकां फोन उबरना जाल्यार आमी पोत्तून येयले
मागीर आनी एकलो भाव आसलो तेका मेसेज दिली म्हापशा. मागीर तेज्या फुडल्यान तेका सांगलें सोऱ्याचें कशें जाता आनी कितें मागीर तेशें उलयलें आमी. तेका कांय समजना. मागीर दुसरो मेवलो तेज्या वांगडा. सो तेणें मानून घेतलें आनीक तो म्हणलो कार्ड कितें आहा दी अशें करून हें जालें. पूण देवान हांव सांगूंक सोदता मिलाग्र म्हाजेशी मिलाग्र कशी केली ती पळय. हांव सांगूंक सोदता एकूच तरी तर आमचे कडेन कितें जाता तें आमी केलें जाल्यार न्हू आमचो फुडलो रस्तो आहा पळय तो देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनीक हांवें तेंचें तेंच्या म्हणजे झगडीं लावपाचें न्हू तें हांवें देवाच्या कृपेन देवाच्या आदारान न्हू तें हांवें तांकां सोडोय हें केलें म्हाजे कडेन जाता ते भाशेन आनीक फुडें गेलो. सो देवान म्हाका फुडें राखलो. सो तेका लागून हांव सांगूंक सोदता एक मॅसेज दिवंक सोदता तुमकां कितें आमचे कडेन जाता न्हू तें आमी वावर करपाचो. तेंच्या भितर कितें आहा तें दुसऱ्याचें बरेंपण हाडपाचें तें वावर जाल्यार देव आमकां राखता. आनी म्हाजी टेस्टिमनी सांगून हांव काबार करता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. Arkan Jesu Thank you, Baba. sister. Arkan Give us Jesu. Praise God. praise, praise. Arkan Praise Jesu. God, praise God, praise God. जेजू कारगा, जेजू कारगा. Praise the Lord, brothers and Praise sisters. the Lord, Shital. Praise God, Uh, praise God. माझ्या भावाची टेस्टिमनी दिता हांव. सो लास्ट ऑन 29 तो बरो नासलो. तेका थंडी जाल्ली आनी तेका चेस्ट पेन जाताले आनी रात जाले म्हणल्यार खूब चेस्ट पेन जावपा लागले. मागीर आमकां दिसलें की आमी डॉक्टरागेर व्हरपाक जाय. सो आमी कितें केलें की रातचें सिस्टर मारियाक कॉल केलो. पयलीं मेसेज केलें तेक मागीर तेन कॉल केलो आनी मागीर तें सिस्टर मारियान प्रे केलें तेजेर आनी सिस्टर मारियान म्हाकाय सांगलें तूं तेजेर हात दवर आनी तूं मागणी कर म्हूण. आनी खूब टायम जालो मिन्स मागणी कोत्ता कोत्ता म्हळ्यार तेका अशें सुटका मेवपा लागली आनी तो बरो जालो म्हूण देवाक आर्गां दिता. आनी तेका सिस्टरीन सांगलें देवागे उतर म्हूण जीजस यू आर माय लॉर्ड गॉड एंड माय सेवियर हे पत्ते म्हणपा लाय अशें सांगलें सिस्टरीन आनी तो म्हणीत रावलो एंड जीजस आय लव यू जीजस आय लव यू म्हूण म्हणीत राव म्हणपा लागले. सो आतां तो बरो आहा जेजूच्या नांवान आमकां डॉक्टरागे बी कांय वरना म्हूण जेजूक हांव आर्गां दिता. थँक्यू जीजस. Arkan Jesu. Praise Praise God. God, praise Praise God. God. आता आनी दोतोराक वचपाची गरज ना. डॉक्टर मारिया आहा, खूब डॉक्टर आहा आतां देवाचे डॉक्टर आहा. सगळ्याक डॉक्टराक सगळ्याक डॉक्टराचे आतां बिझनेस आतां डावन जावपाचे आहा. आतां Yeah. सगळे आमचे दोतोर देवाच्या आनी- उदकान आमी पिकोणी मेवतली म्हणून आमी आतां पयलींच Praise God. आणि Amen. डॉक्टर ब्रदर आणि डॉक्टर जोनीना किती झाला? डॉक्टर जोनीना हा डॉक्टर जोनीना वय वय डॉक्टर जोनीना किंग गेला Praise God. Praise God. All are becoming doctors, but doctor Same and doctor Maria is Krishna. Jesus Christ. Yes, amen. आमेन आमेन. आमचे काम आता कितें करपाचें आता सगळ्यांक देवाचें उतर दिवपाचें आनी आता म्हणून जाल्यार Yes. आता जे भावार्थी आसात तांकां आता खी वचपाची गरज ना. फकत जेजू कडेन ताच्या उतरा कडेन बस. Amen. Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन. Amen. प्रेज गॉड. ब्रदर म्हाका दिवंक जाय. होय मारिया go प्रेज ahead. गॉड सिस्टर मारिया. प्रेज गॉड. सांग तुझी go ahead. म्हजे फ्रेंड हा बॉम्बे ताका एक्चुअली हार्ट एनलार्जमेंट आहा हार्टाचे प्रॉब्लम. तो तेणे म्हाका 10 o'clock आमी प्रेयिंग इन टंग आसतात. तेणे म्हाका मेसेज केली कीप मी इन प्रेयर म्हणून. आनी मागीर म्हाजे जाल्या उपरांत 10:30 हांवें ताका फोन मेसेज केली कितें जालां विचारूंक. तेणे म्हाका कांय रिप्लाय दिवंक ना. तेणे हॉस्पिटलान वयचे आदी म्हाका मेसेज दवरली. मागीर ते रिप्लाय करिना म्हणटोर हांवें ताका मेसेज धाडली. मागीर आयजाया 41:10 ताका वर्ड धाडलो आनी आमी स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन म्हज्या फ्रेंडाचें नांव गेलें. माय गॉड हिमसेल्फ हॅज अनॉयंटेड हर एंड शी स्टील इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस. आनी हांव आनी म्हजो हजबंड प्रे केलें बा. आनी मागीर नेक्स्ट 2 हांव मेसेज करता ताका रिप्लाय करना. पूण तेजे डॉटरींतल्यान म्हाका मेसेज केली आंटी मम्मी आतां बरी आहा म्हणून आनी 2 दिसान तिका डिस्चार्ज करतली. मागीर घरा येयल्या उपरांत तेणें म्हाका मेसेज केलें आनी सांगलें आपूण बरी आहा आपूण घरा येयला. मागीर हांवें ताका हांव तुजेशी उलोवंक जाता. ताणें सांगलें वय वय उलोवंक जाता कांय ना तशें. मागीर सांगलें आपणाचो टेस्ट करूंक जाय. तो रिपोर्ट येयलो म्हणटच कळटलें कित्याक ऑपरेशन करूंक जाय ओ ना तें.
हांवें ताका सांगलें डोंट वरी देवान कितें सांगलां फियर नॉट बिलीव इन मी आनी तूं कित्याक तूं देवाचें चायल्ड आसा आमचो व्हडलो डॉक्टर त्या डॉक्टरांचेर तूं विश्वास दवरनाकाय आनी ताका हांवें सांगलें स्पिरीट ऑफ आपणा फर्स्ट 1 Peter 2:24 ताका म्हणलें बाय तूं ताका सांगलें हांवें बाय अ प्रेशियस ब्लड एंड वूंड माय फ्रेंड रॉमी इज कंप्लीटली हील एंड रिस्टोर्ड आनी ताका सांगलें तूं हाली बिलीव कर आपूण हील जालें म्हणून आनी कांय तूं टेंशन करिनाकाय and spirit of the Lord is upon the medical report and God's favor is on you and thank you Jesus, praise you Jesus. तेका दिसा मागीर तेका रिपोर्ट येयल्या उपरांत डॉक्टरान सांगलें your operation is cancelled. So I want to give all glory to my Lord Jesus Christ, the living God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. जेजू कारगां. आणि एक ब्रदर आमच्या सकलात एक हिंदू रावता तेचे कॅटरॅक्टाचें ऑपरेशन करूंक आसलें पूण ताका बगत प्रेशर रावतालो आनी म्हाका सडनली हांव किचनान आसली तेन्ना रांदतानी म्हाका उगडास येयलो तेचो हांवें म्हणलें तो ऑपरेशन करूंक आसलें कितें जालें आसतलें आनी त्याच दिसा म्हाका तेजी बायल मेवली आनी तेणें म्हाका सांगलें ना करूंक जायना कित्याक ताचो बगत प्रेशर रावता तर हांवें तिका म्हटलें हिंदू ती आनी तिका तूं हें म्हण माय हजबंड प्रेशर इज नॉर्मल म्हण तेणें म्हटलें म्हाका जायना तूं म्हूण आसलें वय शुअर आय विल प्रे हांवें तिका म्हणलें हांव तिका प्रे करतलें मागीर घरा येवन हांवें म्हटलें तेजें नांव अतुल हा जिजस इन युअर नेम आय प्रे दॅट अतुल प्रेशर इज नॉर्मल ऑन द रोजरी बिटार म्हटलें आनी डिवायन मर्सीची रोजरी म्हटली लिफ्टिंग माय हँड मागीर न्हू तेजें ऑपरेशन बा जालें मागीर तेन्ना म्हाका सांगूंक ना ऑपरेशन जालें उपरांत 1 वीकान दुयेंत आमगेर आनी बेल मारलें आनी म्हटलें मारिया हूंय हा म्हणजे जेम्सा गोवाकीन जाल्लें तेन्ना जाल्यार हांव कितें जालें कितें नमस्कार नमस्ते करून आमच्या भितर येयली आनी कितें जालें तें म्हणटा थँक यू जीजस लॉर्ड को धन्यवाद करना है आय सेड नो यू शूड टेल मी मागीर म्हाका प्रेस करूंक जाता न्हू म्हटलें म्हाजें ग्लोरिफाय करूंक जाय म्हज्या देवाक जाल्यार तेजें ऑपरेशन जालें सगळें एब्सोल्युटली नॉर्मल बी जालें आनी तो आतां बरो आहा तर तेणें म्हटलें म्हाका हांव तेची बायल हांवें ताका करूंक जाय आसलें म्हज्या लागीं जावंक ना पूण तुवें केलें त्या पासत तुज्या आपूण थँक्यू म्हणूंक गेलें आनी म्हाका थँक्यू न्हू म्हज्या देवाक थँक्यू हांवें करूंक ना तें म्हज्या द लिवींग गॉड हॅज डन ऑल दीस Praise God. ताणें सिस्टर मारिया तुवें जें बरें केलें तुका जेजूक सांगपाक तुका तुज्या घरा कडेन जेजूक सांगपाक थँक्यू जीजस जेजूक आर्गां दिवपाक तेंय बरें केलें पूण जाणय तुवें एक व्हडलें काम करूंक ना जाणें व्हडलें काम कितें करूंक नाय तें तूं म्हाका सांग व्हडलें काम तें करूंक जाय आसलें तें करूंक नाय कितें व्हडलें काम तें करूंक नाय म्हाका सांग कोणाक उत्तर देवाचें दिवं पळय तांकां आतां ती हिंदू बायल वय की ना पळय ती जाणा ती जाणून वय ती जाणा ती बायबल वाचता तिच्या लागीं बायबल हा बी ती ट्रान्सलेशन बी करता तिका केन्नाय एक फादर आसलो तिका ट्रान्सलेशन करूंक दिताले ती जाणा ती मागीर म्हणटा एडम आनी एवान पाप केलेलें न्हू मीन्स शी टॉक्स समटायम्स सांगता ती जाणा ब्रदर आमच्या जिजसाचें जाणा ना पूण हांव कितें म्हणटा सिस्टर मारिया ती सगळीं जाणो आतां समजा कोणें म्हाका सांगलें A for apple, B for bat, C for cat, D for dog हें म्हाका हांव जाणो आनी हांव शिकलां इतलीं वर्सां आमी इगोर्जेक गेले आमी देवाचें उतर आयकलां जेजू खुर्सार मेलो म्हूण आयकलां हें सगळें आमी विचार केलें आमी सगळें आयकलां पूण त्या उतराची सोजमणी मेवल्या गे आमकां आमी इतलीं वर्सां आमकां इतलीं वर्सां सोजमणी मेवल्या गाय आतां की आमकां उतराचे वरवीं सोजमणी मेवल्या वय की ना तेच भाशेन जेन्ना कोण ऑन भावार्थी आसा आनी तांकां कसले त्रास आसूं कसली आळकोय आसूं कसली पिडा आसूं हो आमकां जो ऑपॉर्च्युनिटी मेवता तांकां पिकोणी दिवपाक असो ऑपॉर्च्युनिटी मेवता ताजे पासून मागणी करपाक तो बरो आहा दॅट इज व्हेरी गूड पूण जाणें कितें व्हडलें तें जेन्ना कोण बरो ना कोणाक
पेकोणी दिवंक जाय ताचे पासून मागणे करूंक जाय त्या वेळार आमी कितें कोत्ता आमी आतां भावार्थान हा आमी सदां खोशी जाता हांव तुजे पासून मागणे कोत्ता तुका स्क्रिप्चर कोत्ता हें कोत्ता तें बरें हा पूण तें करच्या पयलीं आमकां जाय त्या उतराची सजमणी दिवपाक आयज हांव लोटले हा आयज फाल्यांच्यान म्हजो 2 दिसांका रितीर हा कोलवा आनी हांव कितें म्हणटा जेन्ना हांगा येयल्लो ह्या म्हज्या बापूलबाची मदर इन लॉ सासूमाय तिका आर्थरायटीस जाल्ले पांय दुखताले नीज दुखताले आनी हांवें तिका म्हणलें तुजे पांय दुखतात वय म्हणून आसली कितलीं वर्सां 2-3 वर्सां दुखतात म्हणून आसली हांवें तिका सांगलें जेजू तुका बरो कोत्तलो वय बरो कोत्तलो केन्ना कोत्तलो हांव मागणें कोत्ता न्ही कोत्तलो म्हाका आनी कितलीं वर्सां कोत्तलो मागीर चिंतूंक लागली वय 3 वर्सां कोत्ता हांव मागणें कांय जावंक ना हांवें म्हणलें तुका आयज तुजी पेकोणी जाय तुका वय म्हणले कोणाक नाका पेकोणी तर हांवें तिका आतां सजमणी दिली आनी ती कोण ती कॅथलीक ती मिसाक वचपाची म्हणून तेच कोत्ता मिसाक वेता ऑनलायन मिस आयकोता बरी बायल ती पूण उतराची सजमणी आसली तिका की जेजूच्या गायांनी तिका पेकोणी मेवली म्हणून जेजू खुर्सार कित्याक मेल्लो तो आमचे पासून खुर्सार कित्याक मेलो हांवें तुका विचारता ती म्हाका म्हणूंक लागली तो खुर्सार कित्याक मेलो आमची सगळी पातकां घेवपाक आनी ताचे उपरांत आनी कितें पातकां घेवपाक कुठो पातकांच घेतली ना आमची पूण आमकां इफेर वचपाक नाका म्हणून ताणें आमची पातकां घेतली ताचे उपरांत आनी कितें केलें आनी कांय केलें ना पातकां घेतली पातकां घेवन आमी सजमना कितें जेजू आमचे पासून कित्याक मेलो आमची पातकां घेवपाक आनी आमकां स्वर्ग उक्तो करपाक ताचे पयलीं स्वर्गार वयच्या पयलीं आमी वचोंक जाय आमचे हें दुखोवंक जाय हे स्पेर पार्ट दुखोवंक जाय तें दुखोवंक जाय पयशे ना हें ना बरें काजारी जिवीत ना सगळे त्रास आहात आनी हें आमकां जेजू आमकां धाडटा आमचो खुरीस घेवपाक हें थोडें घेतलां काय खुर्सार वय हें सगळें घेतलां तर आमी कित्याक हें जिवीत जियेता कित्याक आमकां उतराची सजमणी ना म्हणून ताका जाय आमकां ह्या संवसारान स्वर्ग जाल्लो आमच्या जिवितान ताणें आमकां पेकोणी दिल्या ताणें आमचें बरें काजारी जिवीत आमकां येवजिलां आमचे सगळे कोश्टदोग घेतल्यात ताणें आमकां सगळें आमकां गिरेस्तकाय दिल्या पूण आमी जाणो कितें आमचे कडेन आहा तें आमी भिकाऱ्या भाशेन सदांच मागता जेजू दी 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 पूण ताणें आमकां सगळें दिलां तर तिका सजमणी दिली सजमणी दिल्या उपरांत 5 मिनटांनी सगळी दूख वाऱ्यान गेली 3 वर्सांची दूख 5 मिनटांनी वाऱ्यान गेली म्हणूंक लागली वय घेतली काय वय आर्गां जेजू आर्गां दिता सजमणी मेवली पेकोणी मेवली तेच भाशेन ह्या जो हिंदू लोक आसात ती जाणून जेजू खुर्सार मेलो हें केलां बायबल वाचतात आदोन पाप केलां तितलेंच जाणून ती पूण कोय घडलां तें कोई पेकोणी मेवल्या ती ह्या उतराची सजमणी आमकां आतां चान्स मेवता दिवपाक जेन्ना आमी तांकां फकत तांचे पासून मागणे करना तांकां आमी तांचे पासून ती सजमणी दिता आनी सजमणी दिल्या उपरांत तेन्ना की आमी मागणे करता आतां ती जेजूची फाटलावदार जातात आतां जेजूचे भावार धरूंक पावतात आनी तीच मनशां जी आमी अनभावार्थी म्हणटा ती आतां दुसऱ्यांक सांगता जाणा जेजून म्हाका बरी केल्या ती आमचे सुबेज सांगतली आनी जेन्ना ती सांगतात ताचेर खूब इफेक्ट पडटा आमच्या क्रिस्ती जिवितार कित्याक तो लोक खरेंच हे जेजूची सगळें बरेंपण आपणायतात आपल्या जिवितांत पूण आमी जेन्ना आमकां पेकोणी मेवता आमी फकत ह्या बायबल क्लासीन येता आमचे बरें भितर सांगता अरे बाबा हो स्क्रिप्चर केलो म्हाका पेकोणी पूण तो लोक आपल्या फॅमिलीन सांगना जेजू प्रभू येशूने किया हे किया केम छो बोम छो सगळे करतात ते आतां तुज्या थंयसर गुजराती म्हणटाय सगळी सिस्टर मारिया गुजराती आतां तुका गुजराती भाशेन आमच्या मोदीच्या गांवांत तुका आतां कसलीच गरज ना ती तुका आतां जेन्ना तूं सजमणी जाय ती मागीर आमच्या गुजराती भाशेन दुसऱ्यांक सांगतात तेन्ना की तुका चान्स मेवतलो देवाचें उतर फकत तांकां दिवपाक न्हय दुसऱ्यांकूय दिवपाक चान्स मेवतलो देखून जेन्ना कोण बरो ना आमी धांवता तांकां पेकोणी दिवपाक धांवता तांकां हें मागणें करपाक आनी म्हणटा आमी मागणें केलें जेजूच्या गायांनी पेकोणी मेवली पूण गरज आमकां सिस्टर हांव कित्याक म्हणटा तुका हें उक्तेपण केलां जेजून तुका तुज्या जिवितांत कोणाक जो अनभावार्थी आहा तुज्या जिवितांत धाडला फकत एका कारणा लागून फकत पेकोणी दिवपाक पेकोणी मेवतलीच तें बरें आहा
पूण तांचो संबोल जेजूशी गोड जातलो, ती जेजूंक कोणूंक येतली, कोण जेजू कोण तो, आनी जेन्ना तांकां कळटलें ती आतां दुसऱ्यांक सांगतली, तांकांय आमचे स्वर्गीचे तारण देवचे देरून जेजून तारण दिलां आमकां, तेंय तांकां फावो जातलें, वय की ना? वय ब्रदर, Praise God. Praise God. Praise God. वय ब्रदर, वय वय Every स्पेशली opportunity आमकां जी opportunity मेळटा न्ही सिस्टर, आमी ती यूज करूंक जाय हें देवाचें उतर परगडपाक. फकत मागणें केलें, हांगा पेकोणी मेळली, त्याचे उपरांत दुसरे फावटी पेकोणी जाय परतून तुजे कडेन आयली, अरे तुवें पांगणें केल्ली न्ही 3 म्हयने पयलीं परतून मागणें कर. अरे बाबा तुका शिकयलां न्ही, आतां तूं कर. आतां वय आमी शिकूंक जाय तांकां. तशेंच शिकयल्या उपरांत वय ब्रदर, एकदां तशेंच जालेलें. एक चेडो आमच्या सामकारी रावतालो, हिंदू तो, ताका एक्सिडेंट जालेलो आनी तो जाणा न्हू, आमकां पळयता न्हू तो प्रे बाग करता, तेन्ना म्हाका म्हणटालो आंटी यो न्हू म्हजेशीन बस न्हू, म्हाका तुजें बायबलाचेर सांग न्हू म्हणटालो. Praise तर हांव God. ताका वय तो बरो जालो न्हू ब्रदर, आनी तो म्हाका आतां कितें म्हणटा, आंटी तुजे मागण्यान बरें आं, आपूण हें मेळता पेकोवणी मेळता. Sister मागीर ती Maria, भाशेन ताका केन्ना कोण विश्वासात येता न्हू ऑन बावाटेर म्हाका जेजूवर म्हाका कितें खबर सांग, तांकां सगळी सांग. आनी आमच्या सिस्टर नॅटीन आतां चॅटाचेर मेसेज धाडल्या, तांचे बरोबर साल्वेशन प्रे कर, साल्वेशन प्रे कर. तांकां जेजूच्या राज्यान भितर आमंत्रण दी. कित्याक जेन्ना तूं देवाच्या उतराची सोजमणी दिताय, त्याचे उपरांत वो साल्वेशन प्रे करताय, कितें जाता जाणाय, दे आर नाव बॉर्न अगेन, आनी ती एक नवी रचना जाता. कोणाक तूं फोर्स करिनाका, पूण ती तुका जेन्ना विचारतात म्हाका जाय जेजूची खबर, दी तांकां जेजूची खबर. तूं बिजी आय जाल्यार आयज ना फाल्यां ना, पूण परवां केन्ना तरी दिवंक जाता. आनी दिल्या उपरांत तांचे बरोबर तो साल्वेशन प्रे करूंक जाय. कित्याक जेन्ना साल्वेशन प्रे करताय त्या वेळार विदिन सेकंड्स ती नवी रचना जाता, ती बिकम बॉर्न अगेन. ताजे उपरांत ताजे वयर हात घालूंक जाय, मागणें करूंक जाय. दे शुड गिवन द बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट. आनी आतां दे आर बॉर्न अगेन, पवित्र आत्मो आहा, आतां ताका मोग आपल्या, तुका आनी गरज ना आनी कितें करपाक, तो फकत देवाच्या उतराची सोजमणी पुरो. आनी ताजे उपरांत देवाचें उतर ते आयकतात. आतां पवित्र आत्मो जो भितर तांचे आसा तांकां ती सोजमणी दिता. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी, पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां जो देवाचें उतर शिकयता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां शिकयता, आमी कोण, आमी फकत आमी कितें सांगतले, पूण पवित्र आत्मो जो सांगता तो एकदम सामकें सोंपें करून सांगता. कित्याक पवित्र आत्मो तांचे भितर येता. जेन्ना केन्ना ती नवी रचना जाता आनी आमी हात धरून तांचेर बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट करता. म्हणटच हो जो चान्स मेळटा, आमी दोनूय हातान आमच्या बोट धरुया आनी तांकां खरेंच एक नवी रचना करुया. आयज आमी हे फुडें करपाक आमी आयज वावरुया. ओके, Amen. Amen. Okay, Amen. Brother Joe. बाबा सांग बाबा. मोगाळ भावान भयणीनो, सगळ्यांक खबर आहा, देव सगळे लोक मानताय. कोंकणो मानताय, मुसलमान मानताय आनी क्रिस्तांव मानताय. म्हळ्यार हांवें तेका सांगिलां. आनी आमी एक ड्रायव्हरा घेवन गेलोले, कोंकणो तो ड्रायव्हर, आनी तेगे बायल आहा ती क्रिस्तांव, आनी तेका कडेन जाय ती ओळख आहा देवाची दिली जेजूची. म्हळ्यार तो हे ना सारको, आनी तेगे तो मिवण आहा तो सामको देवागे उतरांक आहा. हांवें तेका बरी करून सोजमिकाय दिली देवागे उतरांची. तितून आमकां खबर आहा, कित्याक आमकां क्रिस्तांव जावन पासून आमी पयलीं म्हणटाले आमकां खबर आहा म्हण, म्हळ्यार जाय ते आमकां कांयच खबर नासलेली तितूंतली. आनी हांवें तेका बरी करून सोजमिकाय दिली. हें जें पोरपण तूं हिंगा भोगता तें तूं क्रिस्तांव जावं, मुसलमान जावं आनी कोणूय जावं, हें तूं भोगतलो बरपण. जसो देव कोणाचो हें करना, डिफरन्शिएट करना. जसो पावस बऱ्यांचेर पडटा, वायटांचेर पडटा, वत बऱ्यांचेर पडटा, वायटांचेर पडटा, हें तुगे सगळें तुगेलें बरपण जातलें. म्हळ्यार तूं एकूच मीस जाता तें म्हणटा तें तुगेलें साल्वेशन, तुगेली सोडवण जावपाना. तूं फकत आशेन रावतलो, आपण बरें काम करतलो, बरें काम करतलें आपूण स्वर्गार पावतो गा म्हूण. आनी तो म्हळ्यार आमकां चिंतपाक गरज ना. आमगे भावाक वळख करता, जेजून
आमचे पासत पातकां आमगे सगळी दुयेंसां पिडां सगळे आपणाचेर घेयले आनी आमी जेन्ना जेजूचेर भावार दवरता आमी ऑलरेडी स्वर्गाक आसा म्हण तेन्ना भावार आमी पावली म्हूण आमकां दुसऱ्या पासत आमकां आशेन रावपा नाका आमकां दुसरो जल्म घेवपा नाका आम कोण तेंगे हितून कितें माजरां जल्म घेवन येतले शेवणी जातली जेजूचेर भावार दोन ते पेकोणी पासून तुगे जातल्यो जावं तो कोंकणो जावं तो मुसलमान पासून जेजूच्या नांवान जातल्यो ही सगळी फकत मिस जाता तें सोडवण ते बरें कोण एक्सप्लेन केलें म्हणजे बाबा हें तुगे जाता देव तुका म्हळ्यार अकस्मात जेन्ना चोर तुजे भितर येयलो आनी तुका टायम मेळ्ळो आनी तुगे तूं जमीन कोसळ्ळी आनी तूं गेलो जाल्यार तूं कोण हें करतलो लास्टाक तूं कित्याक देवागे खुशी सगळ्यांक साल्वार जावपाची आनी देवागे जे उतराचे स्वताचे जे ट्रूथ आहा तितून भितर तांकां गिन्यान दिवपाची तेका लागून हें गिन्यान हांव सांगत म्हण न्हू कित्याक देव तुजो मोग करता आनी हो देव तुका सांगता हें तुगे सोजमीकाय येता तूं घोडे तुका जायत जाणांनी सांगलां बाबा जो सगळ्यांक हालोयताय मरे सामको जमनी उक्ती जातली म्हणून सामको हालोयताय मरे तांकां आनी चान्सूच दिनाय मागीर ताका म्हणशे जमनी घालतली भितर पडटले आनी ताका सारकी इतली भिरांत घालची जाल्यार तांकां आनी चान्स आहा मागीर फाटल्यानूच दितली ती हांगा तेका सांगिल्लो ना ब्रदर चोय थोडी ते कोंकणी जावन पासून न्हू तेंगे उतरां आहाय ती थोड्यांगेली बरी उतरां आनी जशें आमगे पवित्र पुस्तक सांगता जिवीत आनी मरण तुगे जिबेचेर आहा म्हणून ते थोडे क्रिस्तांव जायना आसून पासून ते गोडे ऑनबार ती थोडी पासून ती उतरां उलयताय जिविताची आनी ते जिवीत भोगताय कित्याक ते इट्स अ लॉ जशें लॉ ऑफ नेचर इट्स युनिवर्सल लॉ आनी जो कोण यूज करता द रिजल्ट इज द सेम दिस ऑल्सो रिजल्ट इज द सेम म्हळ्यार फकत ते भोगपा न्हय ते जेजू जे आमचे पासत केलां आनी आमचे पासत सोडवण दिला ती भोगपा न्हय सारकें ब्रदर करेक्ट व्हेरी करेक्ट तूं सामको आयज तूं प्रिचिंग कर ब्रदर जो आयज तूं प्रिचिंग कर तूं सामकें बरें काम करता गो अहेड फुल फोर्स ना ब्रदर मुगे हांव आज सांगपा येयलो म्हाका करेक्ट ब्रदर हांव हें सांगपा येयलो ना टेस्टमनी आनी एक सांगपा येयलो काल आमगे मेलोल्या आमी उगडास केलो म्हळ्यार काल हांवें मागणें मुगेलें कंप्लीट दुसऱ्या भाशेन केलें हांव जे पयलीं कोत्तालो त्या भाशेन हांवें मागणी केली ना आनी आमगे थिंग मुगे सासपागे पासून होणाको थिंग मागणी करपाक गेले ती म्हणपाक मागणी कर हांव म्हळ्यार मागणी कोत्ता म्हळ्यार पयलीं जे भाशेन मागणी कोत्ताय त्या हांव करपा ना कित्याक हांव कोत्तलो मागणी जेजून तेंचे पासत रोगत वारयले म्हण आयकताय येता ब्रदर इंटरनेट मातशें ओके आतां मातशें बरें जालें डिस्टर्बन्स ब्रदर हय हांवें म्हळ्यार हांव पयली भाशेन मागणी करपा ना देवा तांकां स्वर्गाराज फावो कर बरें बाबा तूं म्हाका सांग तुजें पयलें मागणें कितें आसलें आनी काल तुजें मागणें कसलें आसलें तें म्हाका सांग सो दॅट वी नो व्हॉट वाज द डिफरन्स बिटवीन दॅट मागणें एंड दीस मागणें हय पयली मागणी करता जाल्यार सायबा तें कितें पातळ केलें जाल्यार कसलें तेगेली चूक आहल्या तेजेर भोगोश आनी तेजेर नोदर मार आनी तेजी काकूट कर आनी तो गोरे पोरगोत्री आहल्या तेका तुगे गोपान घे म्हण स्वर्गाराज स्वर्ग फावो कर पयलें मागणें मागताले पोत वर्सा वरस मागणी कर करेक्ट कालचे मागणें कितें आहलें पयलींचे मागणे कालचे मागणें कितें आहलें आतांचे मागणे आर्गां तुका बाप्पा आर्गां तुका जेजू बाप्पा तुवें आमचो संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी तुगे उतर सांगता जो म्हज्या पुताचेर विस्वास दवरता तेका सासणीक जिवीत फावो जातो म्हूण तो पावपाना म्हूण आनी हांव भावार दवरता आमगे जे पुर्वज मुगेलो कोण मेला तो सासणीक जीव मामी म्हणली बाबा मागण्या यो मामी मागण्या येता म्हळ्यार हांव पयली भाशेन मागणी करपा ना
आम्ही स्लोली जी ह्या वेळार आयकतात आमच्या भात जीवाची कवायकी जे मागणी केले आम्ही आमच्या देवाक आणि आमच्या भात जीवा पासत आम्ही आर्गां आणि वाखाण दिल्या जे मागणे काल केले सारखे केले देवाच्या उतराप्रमाणे Praise God. देवाच्या उतराप्रमाणे कित्याक ताणे जे सांगलं आता ताणे खरेंच देवाच्या उतराप्रमाणे सांगले जेन्ना आम्ही जेजूचेर बावर दवरता आम्ही एक नवी रोचना जाता आमकां याच वेळार याच जिवितान आमकां कळटा की आम्ही सासणीक जिवीत जियेता मोदतकूच आम्ही जाणो की आम्ही सासणाच्या सासणात जेजू कोडे आसतल्या म्हणून आम्ही खिचोर मोदली खिचोर आसना वाऱ्यान आसचिना खिचोर आसचिना की आमचे लोक आमकां मागणे करपाची गरज आम्ही जाणो की जेन्ना आम्ही जेजूचेर बावर दवरला आम्ही सदांच जेजू बरोबर सासणाच्या सासणात जियेताले हे जे मागणे आमच्या भात जीवन केले तारे सारखे केले जेजूच्या उतराप्रमाणे देखून आम्ही आज जेजूक आर्गांनी वखाणी दिल्या कित्याक ह्या भावान आमकां सारखे सत्य सांगले जे मागणे केले तेन्ना प्रेज गॉड प्रेज गॉड मामी म्हणपा लागली बाबा आपण मेले उपरांत तूं आपणा पासत मागपा ना हांव म्हणलें मामी हांव तुजे पासत मागपा ना हांव तुका आतां शिकवण दिता व्हेरी गुड व्हेरी गुड दाखयले बायबल पुस्तक काण दाखयलें देवागे उतर सांगता जो बापाक वळखता आनी ते पुताक धाडलो तेका वळखता तो हिंगा सासणाक जिवीत भोगता म्हूण आतां स्वर्ग वयर तूं पावल म्हणटरी न्हू तूं स्वर्ग हिंगा भोगता म्हूण कित्याक देवागे हाजीर कोण हिंगाच आसा आतां बापूच इस्पिसान आनी थिंगा स्वर्गार गेले म्हणटरी तेच भोगता तूं बापूच इस्पिसान आनी ते फॅन्टास्टीक बाजो तू आयज क्लास घे हांव फकत तुजो आयज स्टुडंट आयकता तू सारकें जे सांगताय खरें ते स्वत सांगताय ब्युटिफुल ब्युटिफुल जस्ट गो हेड आनीक सजमणी दी सगळ्यांक गो हेड आनी जॉन 14:6 हांवें सांगिल्लें जॉन 14:6 जेजू सांगता जिवीत स्वता वाट आनी जिवीत आपुणूच म्हूण आनी बापा कडचे कोण वचना आपणा सरशिसल्यान म्हूण आनी आपण बापाचे जायते रूम केले म्हूण तुमचे पासत आनी जरी आपण हे केलो न्हय जाल्यार आपण तुमकां सांगना आसलो म्हूण कित्याक बाप जेजून आमचे पासत ऑलरेडी रूम तयार करून दवरले आनी आपण येवन वतो म्हूण सांगिल्ला पयल्यान तेगे आनीक होय आनीक तेगे पयत पुस्तकां उतर सांगता जॉन जुवाच्या वांजेलांच 6वें सांगता आमकां जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासणीक जिवीत मेळटा म्हूण आनी निमाण्या दिसा जिवंत कोतो म्हूण सो आमी आतां ते जेजूगे उतराचे विश्वास दवरतले का आमी पयलीं करतले आनी बाय भितर मेलो मनीस येता आनी तेंका भायर जेवण दवरताय कावळेन हाता कोण येता ऑन द तेगे काम म्हूण हे आमगे मनशांगे काम न्हू म्हूण आमी म्हणटा बाबा आमी पयलीं सान कोण येयले न्हू आनी पयलीं सान कोण येयले कित्याक आमकां खबर नासलोली आमकां शिकवण दिवना सारकी मेळना ही पयत पुस्तकां सारकी सांगता क्लियर डॅडी अंडरस्टँड जाता वय म्हणटा बाबा वय देव तुगे केसलो पातकांचो उगडा जेन्ना तूं पातकांचो नियाळ करता आनी काळजान सांग तूं भोगसण मागता ऑलरेडी तूं देवान भोगशिल्लोय पूण त्या वेळार तुका तेन्ना तूं तोंडान उच्चारता तूं परतून भोगशिता अशें न्ही की ती आपलो पातळ केलो म्हण तूं भोगशिता कित्याक देवागे उतर सांगता आमकां तूं पातकां पळोवची पयलीं आपण तुजे पासत मेल म्हूण हें तर आमकां आयकलें आमकां कॉन्फिडन्स आयकली हें आहा जाल्यार आमकां आतां जिते आसतना आमकां भिरांत ना कसलीच भिरांत ना आनी तेमकां खबर आहा जेन्ना आमी बातिस्म घेता तेन्ना आमी म्हणटा आमी जेजू बारो मोत्ता आनी जसो जेजू जिवन जालो आमी जेजू बारो जिवन जाता म्हूण जाल्यार आमकां हें पयलीं आमी कित्याक करपा जाय ब्रदर सारकें न्हू ब्रदर सारकें सारकें वाव प्रेज गॉड आनी थिंगा जाय जाणा शिंपत्रे येयलो तेंकां सांगिल्लें एश कोन्न तेंका कडेन तें फकाण दिसलें कित्याक ते बा म्हज्या तुवें जें आतां सांगलाय न्ही हांवें आतां स्क्रिनाचेर घातलां ही 13वी वड ना 13वी वड न्ही 12वी वड हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स नंबर 12
मातसो वाचताय तुवें जे सांगलाय आता मातसो वाच मातशें वाच. होय ब्रदर. तशेंच तो बोकड्याचे व पाडकुल्यांचे रगत घेवन भितर बरें कोण तरी हात जर कोणाक वाचूंक जाता आमचो ब्रदर मातसो तेजे इंटरनेट बरें स्ट्रॉंग ना कोणाक वाचूंक जाता मातशें स्लो वाचात प्लीज कोणूय तरी वाचूंक पावता हांगा. तशेंच तो बोकड्याचे व पाडकुल्याचे रगत घेवन भितर वचूंक ना आपलेंच रगत घेवन सोव काळी ताणें ते एकेच फावटी गाभाऱ्यांत प्रवेश केलो आनी सासणीक तारण आमकां जोडलें. कितें केलें आमकां कितें केलें आनी आमकां सासणीक तारण आमकां जोडलें. सासणीक तारण आमकां जोडलें. ताणें फकत आमकां तारण फकत जोडूंक ना जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरलो जेन्ना आमी कुमसार केलें पूण जेन्ना तो आमचे पासून खुरसार मेलो ताणें आमकां सासणीक तारण आमकां जोडलें. हाचो अर्थ कितें जाणो भाव भयणीनो आमकां जेन्ना आमी धर्मान रावता आमी देवाचें उतर नको आमी इतलीं वर्सां आयकता अरे बाबा जाणय मरे तुवें आतां खूब पातकां केलें आतां कुमसार जा तेजे उपरांत जेजू तुका आतां बेसावणी बसतलो ना तो तुजे देव एकदम रागार आहा तुवें पातक केलें म्हणून. भाव भयणीनो जाणय भाव भयणीनो हें जेन्ना आमी हिब्रून चॅप्टर 9 वर्स नंबर 12 आयकता आमी जल्मोन येवच्या पयलीं जेजून आमची सगळीं जी पातकां आमी केल्यान कोत्तांव आनी कोत्तेल्याव ती सगळीं पातकां ताणें त्या पातकांचे फारीकपण दिलां खुरसार जेन्ना ताणें आपलें रगत बारोयलें. म्हणजे अजुनूय जी तुवें पातकां केल्याय आनी पातकां करपाची हाय तूं तें जेजून ऑलरेडी ताच्या रोगता वरवीं आमकां ताणें कितें म्हणटा ते भाशेन बोगसण दिलां आमकां तारण दिलां. पूण भाव भयणीनो आयकात एके भाशेन बरे भाशेन आयकात. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना कितें जाता जेजू जेन्ना आमी एक नवी रोचना जाता त्याच वेळार आमी एक नवी रोचना जाता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी तो आत्मो आमी पातकूय करीत जाल्यार तो आत्मो केन्नाच पातक करिना. आमेन. आमचो आत्मो केन्नाच पातक करिना बिकॉज द आत्मो has been sealed with the Holy Spirit. हांव तुमकां आनी एक स्क्रिप्चर दाखयना कित्याक आयज आमच्या भाव जोवान कितें सांगलां तें आमी बरे भाशेन आयकत जाल्यार आमकां भाव भयणीनो आयज आमकां पवित्र आत्मो एक खरी सुटका दिता. पळयात आयकात बरे भाशेन देवाचें उतर म्हणटा एफेसकारांक वेर इज एफेसकारांक Brother Fatima can read, okay? Okay. And we have to do the recap also, Joyce. Yes. Very good. एफेसकारांक चीट 13वी वोड वाचूया. भाव भयणीनो मातशें वाचात पळया कोण तरी वाचात प्लीज 13वी वोड. क्रिस्ताच्या एकवटांत आतां तुमी भितर सोरल्यांत कित्याक तुमी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणेची बरी खबर भावार्थ दवरून बांदून घेतल्या. तुमी आपली म्हूण दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. प्रेज गॉड. आमचे भाशेन बरे भाशेन सोजमणी दिवंक ना पूण इंग्लिशीन म्हणल्यार तुमी कितें वाचता कितें म्हणटा जाणाय भाव भयणीनो the day we accepted the gospel of Jesus Christ our spirit was sealed with the Holy Spirit of promise. आमचो आत्मो सील जालो म्हणजे कितें तूं सील करशी जाल्यार तातूंत वारें वचोंक जायना. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमचो आत्मो जो नवो आत्मो जाला नवी रोचना जाल्या
तो आत्मो आमचो सील कोत्ता आणि आता पातक जेन्ना आमी कोत्तोस ते पातक आमच्या आत्म्यान केन्नाच वसना पूण आमी पातक आमच्या मनान करूंक शकता आमी आमच्या कुडीन आमच्यान करूंक शकता आमी पूण कितें घडटा जेन्ना आमी आमच्या मनान आनी आमच्या कुडीन आमी पातक कोत्ता तेन्ना देव आमचेर आड येता हांव विचारता तुमकां देव आमचेर आड येता ओ देव आमकां नाकारता No. केन्नाच ना कित्याक ट्रू वर्शिपर्स वर्शिप गॉड इन स्पिरिट In एंड इन spirit and in तो truth. फकत आमचो आत्मो पळयता तो आमची कूड पळयना तो आमचे मन पळयना पूण जेन्ना आमी पातक आमच्या मनान कोत्ता आमच्या कुडीन कोत्ता तेन्ना आमी शिंगाच्या शिंगाच्या कोणाक शिंगाचो Made out देवचाराक more. आमी आमंत्रण दिता ये बाबा ये पाड घालपाक ये 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 आमीच आपयता देखून भाव भयणीनो पिशापण आमचे जेन्ना आमी पातक कोत्ता कित्याक जेन्ना आमी नवी रोचना जाता देव आमचेर आड वचना देव आमचो फकत मोग कोत्ता तो आमकां फकत आमच्या नव्या आत्म्यान जो नवो आत्मो पवित्र आत्मो आसा त्या आत्म्यान आमकां पळयता आनी तो आमकां खरेंच ताची भुरगीं म्हणून मानून घेता पूण देवाची भुरगीं केन्नाय पातक कोत्तात मनान कोत्तात गायो सवतात कितें कोत्तात आनी जेन्ना आमी तें कोत्ता आमी देंवचाराक आमच्या जिवितान आमंत्रण दिता तो पाड घालता त्याच वेळार आमी कितें करूंक जाय ताका पयस करपाक जाय जाल्यार कोण म्हाका सांगूंक शकता त्या वेळार आमी कितें करूंक जाय पोत्तून पोत्तून ह्या दिसांनी हांव म्हणटा तें उतर आमी कितें करूंक जाय Submit to God, resist the devil. पूण तें सबमीट टू गॉड म्हणजे कितें कोण म्हाका सांगूंक शकता आमी मनाची नवसणी व्हेरी मन गुड बदलणे. व्हेरी गुड आमी आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाय रिन्यू द माइंड दॅट इज रिपेंटन्स रिपेंटन्स म्हणजे Yes. कितें आमचे मन बदलूंक Change of जाय thinking. चेंज ऑफ थिंकिंग आमी आमचे चेंज ऑफ थिंकिंग करूंक जाय ताका सामको भायर धाडूंक जाय देव आमकां बक्षिला पोत्तून आमचें जिवीत पोत्तून जें बरें आहा देवाचें जिवीत आमच्या जिवितान भावता आमच्या मना वरवीं आमच्या जिवितान सगळें भोंवता कित्याक देव आमचे सदें आमच्या सवें आहा तो केन्नाच आमकां वायट करचो ना जेन्ना आमी एक नवी रोचना जाता भाव भयणीनो जे आमच्या ब्रदर जुवानात आमकां ती गोवायकी दिल्या जो कोण मरता जेन्ना तो एक नवी रोचना जाता ताका खिचोर तो खी येतलो जो नवी रोचना जाल्यार तो येतलो सरकार आमकां आमी आमचें तारण जालां जावपाचें ना जालें आनी तारण जाल्या उपरांत आमी एक दीस जेजू बरोबर सासणाचें जिवीत जियेतले केन्ना जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो तो पूण आमकां ह्या संवसारान जैतिवून जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमकां खरेंच जे स्वर्गार आसा तें ह्या संवसारान आमकां जिवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी कितें करूंक जाय भाव भयणीनो हांगा लायट गेली एक मिनिट मातशी तुमी प्लीज एक मिनिट रावात प्रेज गॉड भाव भयणीनो हांव तुमकां कितें सांगता तें बरे भशेन आयकात जेन्ना आमी देवाचेर आमी एक मिनिट जरा एक मिनिट प्लीज 1 मिनिट आयकोंक जाता सगल्यांक करून स्टार्ट येस बाबा ओके गो अहेड गेल्ल्या बुधवाराक आमी शिकला की आमी भावाती फकत इगोचें न्हय आमी आमची कूड एक जिवी बोली कशी समोरूंक जाय आनी ताच्या उपरांत मनाची नवसणी करूंक जाय ह्यो दोनूय वस्तू केल्या उपरांत आमच्यान बरी फळां दिवंक जाता देवान आमकां ताच्या मोगा पासत रोचल्यान देवाक नाका आमची सेवा ब्रादर म्हणटा जेन्ना तो युकरिस्टीक मिनिस्ट्री लेक्टर म्हूण काम कोत्तालो ताची समजणी आसली तो खूब इगोजेन वावर कोत्ता म्हूण देव ताका बेसामानी बोत्ता आमच्या पातकाक लागून आमकां कुर्साचें मरण फावो आसलें पूण देव मनीस जालो ह्या संवसारांत आयलो आनी आमी मरचें आसलें तें मरण तो मेलो आनी आतां जेजून सगळें कुर्सा सोपाडला ताचेर आमी भावात दवरता जें जेजून घडलां तें आमी करूंक पावता हेब्रोंक 4 वर 11वी वड म्हणटा तशें तर त्या समाधाना भितर करूंक नेटान फुडें वचुया नाजाल्यार ताचे भाशेन अविस्वाशी जावन
तें समाधान आमकां चुकोत. आमकां जें जेजून घडला तें सगळें कुर्सार सोपाडला ताचो फायदो मेळूंक जाय जाल्यार आमी आमचें मन शांतीन आसूंक जाय. आमचें मन शांतीन ना जाल्यार जें जेजून घडला तें केन्नाच फावो जावचें ना. देव आमचो मोग कोत्ता देखून ताणें आमकां ह्या संवसारांत धाडल्या. देवाक जाय आमचें काळीज, आमचें जिवीत. जेन्ना आमी देवाक आमचें जिवीत आनी काळीज दिता तेन्ना तो आमकां आपली जाणवाय आनी पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उद्देशीं आमच्यान ही तोखतात तसलीं फळां दिवंक जातात. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर दुबावता आमी समजता की जें आमच्या दोळ्यांनी दिसता आनी कानांनी आयकता, आमचे कुडीक दिसता, आमी ताचेर चोत्राय दवरता. तेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरिना. राधा म्हणटा आमी बुधवाराक देवाचें उतर आयकूंक येता, गोवायकी दिता, आयताराक मिसाक वेता, सेर्मां आयकता, देवाचें उतर शिकता. पूण आमी आमचो बायबल बंद केल्या उपरांत, आमची बायबल क्लास काबार जाल्या उपरांत आमी कितें करता? खरेंच आमी हे उतरा प्रमाणे आमी चलता? खरेंच हें उतर आमच्या काळजांत आसा? आमच्या मनाची नवसणी करता? आमी आमची कूड एक बोली कशी देवाक समर्पिता? वो फकत आमी सुमाना देवाचें उतर आयकता ओ फुडल्या सुमानाचें तें दुसऱ्या सुमाना पासून खरेंच आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता काय? आमी खरेंच बदलाव करूंक जाय जाल्यार बदलाव आमचो पयलो जावंक जाय. आमच्या मनाची नवसणी जावंक जाय. बदलाव आमचे भितर मनाक जावंक जाय. जेन्ना भायर कितें दुस्पट जाता पयलें आमी देवाचें उतर घेवंक जाय. आमच्या कुडीक जिवी बोली कशी करूंक जाय? देवाच्या उतरा वरवीं आमचे मनाची नवसणी करूंक जाय. आमी ह्यो दोन वस्तू करता तेन्ना आमच्या मनाक शांती येता. पयलो बदलाव म्हजे भितर जावंक जाय. जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार आनी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, खरेंच देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून आसा आनी खरेंच आमी भावात ती. देवाचें उतर आमच्या मनाची नवसणी करता. आमी तें उतर पाळटा. आमचें चिंतप संवसाराचे लोकां भाशेन जायना. संवसाराचो लोक जो जेजूक वळखना, जांकां देवाच्या उतराची समजणी ना, लोक आपूण क्रिस्तांव म्हणटा पूण तांकां देवाच्या उतराची कसलीच जाणवाय ना. जेन्ना हें उतर आमच्या काळजांत आनी मनान आसा की आमची कूड एक जिवी बोली कशी केली आनी आतां आमच्या मनाची नवसणी केली तेन्नाच खरेंच आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतल्या. आमकां कसलीच पिडा दुयेंस आसचें ना. आमकां कसलेंच वायट जावचें ना. आमच्या जिवितांत आमी एक क्रिस्ती जैतिवंत जिवीत जियेतल्या. आमकां पयलें जैत दिवंक जाय. क्रिस्ती जैतिवंत जिवीत पयलें आमी जिवंक जाय. पवित्र आत्म्याची शांती आनी कुशालकाय आमी भोगूंक पावंक जाय. ना तर आमी कशी दुसऱ्यांक सांगतल्या खरेंच हो जेजू आमचो सोरवुंडार आनी जैतिवंत जेजू म्हूण, आनी आमी कशी दुसऱ्यांक सांगतल्या जेन्ना आमच्या जिवितांत आनी फामिलींत बदलाव जाता तेन्ना आमच्या दुसऱ्यांक सांगोंक जाता हें उतर देवाचें जिवें उतर. पवित्र आत्मो आमकां सगळी दिशा दिता. कितें करपाचें तें आतां पवित्र आत्म्या उद्देशीं आमच्यान फुडें वचूंक जाता. जे कारणा लागून देवान आमकां वेंचून काडला
आता आमच्या फळान दिवंक जातात. आमी जेजूचे फाटलावदार. जेन्ना ताचे उतर आमच्या काळजान आसा, आमी तें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटाव. जेन्ना आमचे टेस्ट जावन आमी फुडें वेताव, तेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट जाता. जेजू येवचो ना ह्या संवसारांत देवाचे उतर परगट करपाक, पूण ताका जाय तूं आनी हांव हे उतर परगटूंक. पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्यान क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. नवी रचना जावपाक जाय आमकां समजणी की जेजून कितें केलें क्रुसार. कितलें आमच्या पासत ताणें रगत वारयलें. ताणें आमचो जागो घेतलो आनी आमचे पासत मेलो. आमचे मरण तो मेलो. आतां आमकां ती समजणी मेवला. तोंड उक्तें कोत्ता आनी म्हणटा, जेजू तूं म्हजे पासत मेलोय, म्हजी पातकां आपणाचेर घेतली. हांव म्हजें तोंड उक्तें कोत्ता तेन्ना हांव नवी रचना जाता. पवित्र आत्मो म्हजे भितर येता. जशें चिकन उज्यान स्टिवराचेर ग्रील कोत्ता आनी ताचो परमळ येता, तशें पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची सगळीं पातकां, आमची संवसाराचें चिंतप तें सगळें निवळ जाता. देवाच्या उतरान आनी आमी इतली निवळ जाता, आमचो परमळ बरो येता. आमचें चिंतप बरें जाता. आमी मोगाळ जाता. तेन्ना लोक आमचेशी येता आनी तांकां जाय आमकां आयकपाक. तांकां जाय आमचे बरोबर संबंद दवरपाक. तांकां जाय त्या उतराची समजणी. तांकां जाय त्या फळां खावपाक. जेन्ना आमी आमचें मन देवाचेर दवरूंक मनाची नवसणी कोत्ता, तेन्ना जें जेजून घडलां तें आमी फावो कोत्ता. जेन्ना आमकां फावो जाता तेन्ना तो लोक आमच्या जिवितांत आसा तें पळयता की खरेंच आमी भावाती म्हूण आनी जैतिवंत जिवीत जियेता. तांकां जाय ती रेसिपी आमी कशें जियेता म्हूण. तेन्नाच आमी ही बरी खबर तांकां दिवंक पावता आनी जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिता. आमकां विचारूंक जाय की खरेंच आमी जेजूचे पांव दिवंक पावता काय, वो खरेंच आमी जैतिवंत जिवीत जियेता काय. नव्या करारांत आमी कांय मागिनात, पूण फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणी दिता, जे ताचे उतरा वरवीं जेजून घडलां तेन्ना आमच्या जिवितांत आपणायता. आमकां जाय आमच्या मनाची नवसणी करूंक, हे उतर आमच्या काळजांत दवरून आनी जाय पोतून आर्गां दिवंक आनी आपणावंक. आनी जेन्ना आमी आपणायता, आमी हे जैतिवंत जिवीत जियेता. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. 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 Praise God. Jesu Kargan. Jesu Kargan. बाब सिस्टर जॉयसी तुवें जें कितें म्हणटात ते भाशेन तें रिकॅप केलोय, तो सारको तुवें रिकॅप दिलोय, सारकी सजमणी. जो कोणें वो रिकॅप आयकला ताका एक्चुअली जे आमकां तारण मेळलां त्या तारणाची सजमणी तुवें त्या रिकॅपान बरे भाशेन सांगलें, सारकें परफेक्टली सांगलें. देखून तुका हांव आर्गान आर्गान बघा तुका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुवें खरेंच तें बरे भाशेन तें रिकॅप केलें म्हणून. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आणि भाव भयणीनो, हांव कितें म्हणटालो की जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटा, आमी जाणो की आमच्या ब्रदर जुवान आयज आमकां कितें सांगलें. तो म्हणटालो की जेन्ना ताणें पयलें मागणें केल्लें, तो फकत आत्मे जे हांगासून मेल्ले, कोण आपलो फॅमिलींतलो, कोण भाव, कोण भयण, कोण शेजारी, कोण तरी ताजो मरण गेल्लो, तो फकत मागणी करतालो, सायबा ताजी काकूट कर,
साहेबा ताका तुझ्या राजान भितर सरपाक दी. पूण भाव भयणीनो, आमी कोणा पासत मागणे केले जाल्यार देवाक जाय ती काकूत आमी मेल्या उपरांत, व ताका जाय ही काकूत जी आमकां त्याची हा ती सोजमणी आमकां दिवपाक जेन्ना तो मनीस जीव आसतना. कित्याक जेन्ना आमी जिवी आसा तेन्ना आमच्यान हे देवाचे उतर आयकूंक जाता, आमच्यान देवाच्या उतराचेर नियाल करूंक जाता. ही देवाची काकूत, ताची कृपा, ताचो मोग आमच्यान सजमून घेवंक जाता. मेल्या उपरांत सजमून जाता आमकां. वो आमी देवाचो मोग, देवाची काकूत, देवाची कृपा आमी नाकारल्या जाल्यार जेन्ना आमी ह्या जिवितान आसा, मेल्या उपरांत आमकां ती मेवतली काय? केन्नाच मेवची ना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एक नवी रोचना जाता, खरेंच आमी देवा जेजून घडला आमचे पासत खुर्सार, ताजेर आमी भावार्थ दवरता. आतां आमी एक नवी रोचना जाता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आमी जाणो आमचे तारण जाले म्हणून, आनी आमी सासणाच्या सासणाक जेजू बरोबर जियेतले म्हणून ही आमकां हो विश्वास आसा, ही आमकां गॅरंटी हा. फकत आमी दुबाव दवरची नासतना रावपाचें न्हय, आमकां ही गॅरंटी हा की एक दीस आमी जेजू बरोबर आसतले. पूण ह्या संवसारान आमकां जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी फकत आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय देवाचें उतर घेवन. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा वयर देवाचें उतर घेवन आमी नोडसोडणी करता, तेन्ना की आमकां सगळें देवाचें जे जेजून घडलां आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. ओके, प्रेज गॉड. जेजू कारगां, जेजू कारगां, जेजू कारगां. तर सिस्टर जॉयसी, देव बरें करूं तुका. आनी भाव भयणीनो, खरेंच सजमता की तुमकां या 2-3 आमच्या बुधवारा आमी जी शिकवण दिल्या, ही शिकवण तुमकां सगळ्यांक बरी कळल्या म्हणून, सामकी सजमणी मेळल्या म्हणून, आनी खरेंच आमी हे क्रिस्ती जिवीत, हे जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जियेतले म्हणून हांव आमकां विश्वास आसा म्हणून आयजतान आमी जियेतले म्हणून. आयज भाव भयणीनो, हांव थोडो वेळ तुमचे पासत तुमकां एक देवाचें उतर शिकोवंक सोदता. आयज हांगा पावर ना, पावर येता वेता म्हणटच हांव चड आतां टायम हा, कित्याक कितें वारें पडटा, हांगा वारें हा, चड वारें हा, इंटरनेट एकदम अनस्टेबल हा. पूण हांव तुमकां आयज कितें शिकोवंक सोदता म्हणल्यार मागणें म्हणचें कितें. मागणें म्हणचें कितें. आनी आमी सगळीं जाणो मागणें म्हणचें कितें, कित्याक आमी सगळीं जी भावार्थी आसा, जे जेजूचे पाटलादार आसा, आमी मागणें कोत्ताच. आमी सगळीं मागणें कोत्ता. कोण तरी हांगा हा जो मागणें करिना? म्हाका दिसना कोण तरी हा हांगा मागणें करिना. आमी सगळीं मागणें कोत्ता. देखून हांव जाणो जो कोण जेजूचेर भावार्थ पासून दवरिना तो मागणें कोत्ता. तुमी जाणून जो जेजूचेर भावार्थ दवरिना तो कोण मागणें कोत्ता. पूण आमी हे मागणें कितें तें ही आयज सोजमणी घेवया. थोड्याच वेळान आमी सोजमणी घेवया, कित्याक भावार्थी जाल्यार आमी मागणें कशें करूंक जाय आनी कित्याक करूंक जाय, मागणें म्हणजे कितें तें आयज आमी सोजमणी घेवया. म्हणटच आयज हांव कमेंट्स करच्या पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. रायट आन्सर न्हय, रॉंग आन्सर न्हय. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, मागणें म्हणचें कितें? What is the meaning of prayer? Communication with God. Communication with God. Very good. So what is the meaning of communication with God, Alicia? What is the meaning? Also, or kite? Conversation with God. Correct? Conversation with God. Dio ulayta, teje upran हांव उलयता. हांव उलयता, तेजे उपरांत देव उलयता. कॉन्वर्सेशन एके वाटेन न्ही. तर आमकां मागण्याची कित्याक गरज? मागणें कित्याक करूंक जाय आमी? मागणें आमी कित्याक करूंक जाय? जेजून सगळें खुर्सार जोडलां आमचे पासत. ताणें सगळें संपादलां. आमकां फकत भावार्थ धरूंक जाय जेजूच्या उतराची. तर मागणें कित्याक करपाची गरज आमकां? आर्गान दिवपाक. Relationship with God. आर्गान दिवपाक. सिस्टर मारिया, ब्रदर जो कितें म्हणटाय तूं? हांवें म्हणलेलें रिलेशन, टू मेंटेन रिलेशनशिप To with God. maintain relationship, okay, to give thanksgiving, to maintain relationship. What else? What else?
It's an agreement with God and man. It is an agreement with God and man. Prayer is agreement between God and man. Okay. त्याच्या उपरांत कितें? For revelation. For revelation. For revelation. What revelation? Word of God. Revelation of the word of God. The revelation of the word of God. Okay, very good. Revelation, because God is going to give you revelation. When he speaks to you, he's going to give revelation. Very good. Very good. Yes. आणि कितें? भाव भयणीनो, ऐकात बरे भाशेन. हांव चड वेळ घेवचो ना आयज. इंटरनेट एकदम अनस्टेबल आहा, पूण जे हांव तुमकां सांगता तुमी ऐकात. जेन्ना देवान आमची प्रितम रोचली, जेन्ना देवान हो संसार रोचलो, ताणे सगळें जे रोचूंक जाय आसलें ताणे 5 दिसान रोचलें आनी 6व्या दिसा ताणे मनशाक रोचलो. आनी जेन्ना ताणे 6व्या दिसाक मनशाक रोचलो, ताणे आदमाक सांगलें, हो स्वर्ग तूं आतां कंट्रोल कर. हो स्वर्ग म्हज्या कंट्रोलान ना, हो स्वर्ग तुज्या संसार नॉट स्वर्ग न्हय, हो संसार जो आसा तुज्या कंट्रोलान येता. जसो हांव जावन आसा देव स्वर्गार, तूं जावन आसा देव ह्या संसारान. तुका कंप्लीट कंट्रोल दिता. सगळीं जी जानवरां आसा, सगळे जे वागा मामा आहात, टायगर आहात, एलिफंट आहात, सगळे जे आहात, सगळीं जी झाडां आसात, सगळे तुज्या ताब्यान दिता. तूं सगळो कंट्रोल घे आनी तूं ह्या संसारान राजा गो, देव भाशेन ह्या संसार तूं कंट्रोल कर. पूण आमी जाणो कितें घडलें तें. देवान ताका सांगलें, जसो हांव ह्या स्वर्गार देव आसा, तसो तूं ह्या संसारान देव आसतली म्हणून. म्हणजे कंट्रोल, तुका फुल कंट्रोल दिता. पूण फकत एका झाडाचें झाड, एका झाडाचें फळ तू खायनाका. एकूच झाडाचे, the tree of the knowledge of good and evil. आणि ताका सांगलें, ज्या दिसा तू खातलोय तें फळ तू मोडटलोय. कितें घडलें? कितें घडलें? आदाम and इवेन तें फळ खालें. तें फळ खालें आनी कितें जालें? जें तांकां सगळो जो कंट्रोल दिल्लो संसाराचेर, तांकां सगळो देव कसो केलो ह्या संसाराचेर. आतां कितें जालें? कितें जालें भाव भयणीनो? जेन्ना तें फळ खालें, मरण आयलें. पातक उपरासलो. मरण येयलें, पूण कितें जालें? पातक कोणाक तें आयकलें? देवान मनशाक आयकलें. तुटलो, सोबोन तुटलो. देवाक आयकलें ओ ते शिंगाच्या देंवचारा कडेन आयकलें? शिंगाच्या देंवचाराशी. शिंगाच्या देंवचाराशी आयकलें. आतां जेन्ना ते देंवचाराक आयकलें, कंट्रोल कोणाक दिलो? They gave the authority to the devil, which they had in them. आख्या संसाराचो कंट्रोल जो देवान मनशाक दिलो, तो कंट्रोल मनशान संसाराक दिलो. तो शेणलो कंट्रोल, आनी कंट्रोल कोणे घेतलो आपल्या ताब्यान? देंवचारान घेतलो. आतां देंवचार मनशाचो राजा जालो, देव उरलो स्वर्गार. देवान हो स्वर्ग मनशाक दिलो कंट्रोल करपाक, देव को. पूण आतां देंवचार या आमच्या हाचेर धरतीचो, म्हणजे आमच्या संसाराचो राजा जालो, देव जालो तो. आनी भाव भयणीनो, आतां मनशान देवा बरोचो संबंध तुटलो. ही लॉस्ट हिज कनेक्शन विथ गॉड. आतां ताका देवा बरोबर मागणें करूंक जातालें ना. ना. कित्याक देवाचो संबंध आमचो को जाता? कोण तरी म्हाका सांगू शकता? आमचो संबंध देवाशी कसो जाता? आमच्या मनान? थ्रू स्पिरिट. थ्रू स्पिरिट. थ्रू स्पिरिट, आमच्या काळजान. सारकें. पूण आतां आमचें काळीज मेलें. वी डायड इन द स्पिरिट. आनी आतां मनशाक फकत आपल्या मनान देवाक मागणें करचें पडलें.
पण देवा कडेन मागणे मनान करूंक जायना आनी देखून आता देवान एक सिस्टम इंट्रोड्यूस केलो आनी त्या सिस्टम म्हणटात ताका मागणे. मागणे म्हणजे कितें? देवान ताका सांगलेले मनशाक तुका हो संसार तुज्या ताब्यान दिता, हांव तुज्या संसारान कसलोच हांव म्हजो हात लावचो ना, म्हाका कंट्रोल घेवचो ना, कित्याक हांवें कंट्रोल तुका दिला. जेन्ना देव ताका सांगता देव केन्नाच ह्या संसारान भितर पडचो ना. ताणें सांगला हांवें तुका देव केला, हांवें तुका कंट्रोल दिला, ह्या संसारान हांव तुका केन्नाच तुज्या भितर ह्या संसारान येवचो. जें तूं कोत्ताय तूं कर. हांव स्वर्गार जावन आसा देव, तूं ह्या संसारान जावन आसा देव. सोर तुका सोर म्हणजे हो संसार हांवें तुका कंट्रोलान दिला. पूण जेन्ना हो कंट्रोल ताणें देंवचारा फुडें दिलो, आतां देवान एक सिस्टम काडलो ज्या वरवीं मनशान देवाक आपोवंक जातालो आनी आतां देव ह्या संसारान आपलें काम करूंक पावतलो आसलो. म्हणजे कितें? प्रेयर वॉज अ वे टू अलाव गॉड टू इंटरफियर इन द अफेअर्स ऑफ दिस अर्थ. हांव नको आमचे भाशेन कोण सांगूंक जाय तें, कोण तरी म्हाका सांगता. प्रेयर वॉज अ वे for God to interfere in the affairs of this world. देवान सांगले मनशाक जसो हांव देव जावन आसा स्वर्गार, तूं जावन आसा देव ह्या संसारान. हांव तुज्या वाटेन येवचो ना, तूं जें कोत्ताय कर, पूण फकत एका झाडाचें फळ तूं खायनाका, कित्याक ज्या दिसा तूं खातलोय तूं मरतलोय आनी तूं आतां देंवचाराचो गुलाम जातलोय. आनी तेंच घडलें. देंवचाराचो गुलाम घडलो. पूण देव आमचो इतलो मोग करता, ताणें मनशाक सोडूंक ना, पूण ताणें एक सिस्टम इंट्रोड्यूस केलें मागणें, ज्या वरवीं मनशान देवाक आपोवंक जातालो. आनी आतां जेन्ना देवान मनशान देवाक उलो मारलो तेन्ना देव ह्या संवसारान ताच्यान कितें करूंक जातालें ना, तो देवान कसलेंच करूंक जायनासलें. आनी देखून आतां मागणें कोमेस जालें. मनीस देवाक उलो मारतालो, देव आतां ह्या संवसारान येतालो आनी आतां मनशाचो आदार करतालो. देखून देवान कितें केलें? ताणें प्रवादीक धाडले, प्रॉफेट धाडले. प्रॉफेटा वरवीं तो उलयतालो. तेजे उपरांत ताणें मोजेसाक धाडलो, ताणें दाविदाक धाडलो, ताणें सामुएलाक धाडलो, खूब प्रवाद दानियेलाक धाडलो, खूब जेरमाया, इसाया हे सगळे प्रवादी धाडले आनी आपलें उतर त्या प्रवादी वरवीं मनशाक दिलें. आनी कितें घडलें भाव भयणीनो? लोकांक आयकोपाक, तांकां ही उतराची सोजमणी दिवपाक ताणें ह्या प्रवादीक धाडलें. पूण कितें घडलें? थोड्या लोकांनी आयकलें, थोड्या लोकांनी तें नाकारलें. आनी तेजे उपरांत देवान कितें केलें? देव मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. आनी भाव भयणीनो, जें पातक आदामान केल्लें तें फकत एका मनशानूच फारीक करचें पडटालें. ना तर कित्याक मनशान तें पातक केलें आनी आतां मनशानूच तें पातकाची फारीक. भाव भयणीनो, कितें घडलें? सॉरी, इंटरनेट हांगा काट जालें परतून. तर कितें घडलें? जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें मनीस जावन आपली खुर्सार भेटयली आमचे पासत. तो आमचे पासत भोगलो मनीस जावन. आनी जेन्ना ताणें मनीस जालो, आतां जें आदामान पातक केलें, जें पातक आमचेर येयल्लें जेन्ना आमी जल्मलीं आदामा वरवीं, तें पातक ताणें आमचे पासत भोगलें. देखून भाव भयणीनो, आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता, जेजून जें घडलां आमचे पासत खुर्सार, ताचेर आमी बावाट दवरता, आतां जेजूचें रगत आमकां नितळ कोत्ता, आमचो आत्मो नवो कोत्ता. जे जो आत्मो मेलोलो आसलो जेन्ना आमी जल्मलीं आसलीं पादांवाच्या पातका वरवीं, जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरलो, आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी आतां आमी परतून आदामा भाशेन जें आदान इवन पातक करचे पयलीं जी ती देवाची भुरगीं आसलीं, आतां जेजू वरवीं आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. व्हडलें काय सजमल्यात सगळीं तुमी? भाव भयणीनो, जेन्ना आदाम आनी इवेन
हो सोर केलो ताका गरज नासली देवा कडेन कितें करपाक फकत जे आमच्या सिस्टर मारियान तुम्ही सगळे म्हणले फकत आमी आर्गां दिवंक जाय ताका वाकांडी दिवंक जाय ताका मोहिमा दिवंक जाय ताका थँक्यू म्हणूंक जाय तितलेंच करूंक जाय तेच भाशेन जेन्ना जेजून आमचे पासत सगळे खुर्साद ताणें आपले रगत वारोयले आमी ताचेर भावार्थ दवरता आतां आमी देवाची भुरगीं जाता आतां आमकां सगळे देवाचे आमकां फावो जाता आनी फकत आमचे मागणे आतां कितें फकत आर्गां आनी वाकांडी दिवपाक मागणे म्हणजे ह्या वेळार कितें जे देवान सांगलेलें आतां आमकां जेजू वरवीं आमकां फकत जी पदवी आदावांक आसली ती फकत ह्या संवसारान आसली देवान ताका फकत पदवी ह्या संवसारान दिली पूण आतां जेजू वरवीं तुका आनी म्हाका फकत पदवी ना फकत संवसाराचेर आमकां पदवी हा संवसाराचेर देंवचाराचेर आनी स्वर्गार पासून आमची पदवी आसा कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जेजू वरवीं सैतान आमच्या पांया सकला आहा आमच्या पांया सकला आमकां अधिकार हा हाचेर देंवचाराचेर आनी देवाचें उतर अजून आमकां आनी कितें बरी खबर सांगता म्हणटा जेन्ना तुमी दोगांय एकटा एग्री करतात देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन्ना देव आमकां स्वर्गार पासून आयकता म्हणटूच आमची पदवी स्वर्गार पासून जेन्ना दोग जाणां एग्री करतात आनी मागणी करतात हय भाव भयणीनो जी पदवी देवान आदावांक दिली ती पदवी फकत ताका ह्या संवसारान दिली पूण आतां ह्या नव्या करारान जेजू वरवीं आमकां फकत पदवी फकत ह्या संवसाराचेर ना आमकां पदवी हा स्वर्गार संवसाराचेर आनी दुस्मानाचेर पर्यंत देंवचाराचेर पर्यंत इतलें व्हडलें काम आमच्या जेजून केलें आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटा जेन्ना आमकां खरेंच सजमणी मेळटा की जेजून कितें केलें आमच्या पासत आमी फकत आमचें जिवीत ताचे पासत जियेता वी लिव फॉर जीसस आमी मरता जाल्यार ताचे पासत मरता आमी जियेता जाल्यार ताचे पासत जियेता रोमकारांक 14वा विस्वर फाल्यां पयलें वाचप जावन आसा रोमकारांक 14वा विस्वर तो म्हणटा if we live for Christ. If we die, we die for Christ. If we live or we die, we live or die for Christ. आमी जियेता जाल्यार आमी क्रिस्ता पासत जियेता आमी मरता जाल्यार आमी जेजू पासत मरता आमी जियेता जाल्यार ओ मरता जाल्यार आमच्या जेजू पासत आमी मरता आनी जियेता देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमकां जेजून घडलां आमच्या पासत आमकां इफेंट कॅन्सल केला आमकां स्वर्ग उक्तो केला आमकां बरें जिवीत दिलां एक जैतिवंत जिवीत दिलां इटर्नल लायफ दिला आतां आमकां गरज आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक कित्याक आमी एक नवी रचना जाला आमचें तारण जालां फकत आमी आमच्या मनाची नोडसणणी करूंक जाय ह्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय हे जैतिवंत जिवीत दिवंक जाय आनी खरें म्हणल्यार जी पदवी आमकां दिल्या ह्या संवसारान ह्या देंवचारा वयर आनी स्वर्गार पासून ही जी पदवी आसा आमचे कडेन ही आमी पदवी जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दाखोवपाक थान आयज आमी आमचें जिवीत सारुया खरें आमी ह्या उतरा प्रमाणे चलोया आमची पदवी कितें आहा ती आमकां कळून आमी हें जिवीत आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी जियोया आमेन Amen. Amen. तुमकां सगळ्यांक ही सजमणी मेळ्ळी हांवें थोडो वेळ तुमकां काडला कित्याक आयज आमकां खूब बऱ्यो गोवायकी मेळ्ळ्यो आमचे ब्रदर जुवान जे सांगलें आमकां काल खरेंच तांणी सगळें सांगलें खरें म्हणल्यार ताजेर तुमी परतून नियाळ करात पूण जे आमकां आयज आमी सांगता मागणें म्हणजे कितें ताणें सांगलें मागणें वयर हांव उलयतालो आयज आमी तें मागणें म्हणजे कितें हें मागणें जावन आसा आमची पदवी फकत आर्गां आनी बाकांडी आमकां गरज ना देवाक सांगपाक बाबा देवा म्हाका बरो कर ताणें बरें केलां जेजू म्हाका बेसांनी बोल ताणें बेसांनी बोलल्या सगळें बरें केलां आमकां फकत ताका गरज आमकां फकत आर्गां आनी वाकांडी दिवपाक तिका ताणें सगळें आमचे पासत तयार केलां आमकां जाय फकत तें आमच्या बशीन घेवपाक जे मेजार दवरलां आमचे बशीन घेवपाक आनी ते आमी बरे भाशेन यूज करपाक आमच्या जिवितान आमेन Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Scholastica was supposed to do the prayer, but this failed, I think. Internet. हांगा खूब वारें चलता हांगा म्हाका दिसता पावस पडटा भायर आनी इंटरनेट एकदम अनस्टेबल आहा पूण प्रेज गॉड इंटरनेट आयलें हांवें हाचेर घालें म्हणटा कितें म्हणटा तें म्हज्या हॉटस्पॉटाचेर घालां एंड प्रेज गॉड
we were able to have this class. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father. Thank you, Jesus. Maria, you can say the closing prayer, Baba. Maria. Maka sangka? Yes, Maka sangka? Baba. Yeah. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, amen. Argan Donia, Argan Somia, Jesu, Twain, Aiche, Utor, Amka, at least some Zoni Mioli, Amcha brother Joe plus Amcha brother Vincent, at least some Zoni Mioli, Ami Italy was some young Naliti eyes, Amka, at least some Zoni Mioli, and to Amka, we are drawing close to you, Lord Jesus, to make us समजून दिता त्या उतरांचेर आमी नियाळ करूंक दितो आमकां देवाचे नांव नियाळ आमी तुका अर्गां दिता आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. Thank you, Jesus. Amen. 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 देव बरें करूं, Maria.